नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। जीएमसी चल्लो ऑक्सिजनाचो धंदो सरकार धडपडटा ऑक्सिजन जाग्यार घालूंक ऑक्सिजन सप्लायर कंपन्यो पेशंटांक भायल्या भायर विकता सिलिंडर प्रुडंट एक्सपोजे। प्रधानमंत्र्यान केली वासपूस ऑक्सिजन पुरवणेचे करूंक लायले ऑडिट। मुख्यमंत्री म्हणटा जीव साल्वार करूंक प्राधान्य वाशिना फुकटच सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक कोविडाक उक्तो। कोविड केशी मरणां वाडटा ऑक्सिजन वखदां ऑक्सिमीटर खाटीचो उणाव पेडणे सावन काणकोण मेरेन पालिका पंचायतीचो लॉकडावनाचो धडाको पणजे मार्केटांत धडक शटडावन। दुसऱ्या लारांत टेस्टिंगाचो ताण वाडलो टेस्टिंग कातर डिस्चार्ज दुयेंती एकदा टेस्ट पॉझिटिव्ह आयिल्ले दुयेंती धड धाकट प्रवाशांक टेस्टिंग ना केंद्राचे दिशा निर्देश। आणि 50% वयर आरक्षण बेकायदेशीरूच महाराष्ट्रांतले मराठा आरक्षण संविधानीक तरतुदी मोडटा सुप्रीम कोर्टान केले रद्द। 1992तलो इंदिरा सावनी निवाडो सेर्त रिव्ह्यू जावचो ना। सरकार जीएमसीचो ऑक्सिजन सप्लाय जाग्यार घालूंक धडपडटा। दुसरे वटेन ऑक्सिजन सप्लाय करपी कंपन्यांनीच जीएमसींत धंदो सुरू केला। ऑक्सिजन सप्लायर कंपन्यो थेट पेशंटांक सिलिंडर विकते दिवंक लागल्यात। जीएमसींतले दोतोरूच खंय ऑक्सिजन ना जाल्यार पेशंटांक विकतो हाडूंक लायतात। प्रुडंट एक्सपोजे। हो पळयात आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो कमेंट। तो म्हणटा खंयच्याच पेशंटाक आपलो ऑक्सिजन सिलिंडर भितर व्हरूंक दिनात ते खातीर सेक्युरिटी दवरल्या। काही वेळा डॉक्टर म्हणे पेशंटला ऑक्सिजन आणायला सांगतात। नाही ती चुकीची गोष्ट आम्ही ते बंद केलं। काही 1-2-3 पेशंटांनी काल प्रयत्न केला की जम्बो सिलिंडर आत न्यायला आम्ही ते बंदी घातलेली कारण तशी परिस्थिती नाहीये आणि हे उगीच पॅनिक तयार करतात असं आणून घडू म्हणून आम्ही तिथे स्ट्रिक्ट पोलीस प्रोटेक्शन ठेवलेलं आहे। सिक्युरिटी एंड हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा की लोकांक सगळो ऑक्सिजन जीएमसीन सप्लाय जाता आणि भायल्यान कोणाकूच ते ऑक्सिजन सिलिंडर भितर हाडपाक दिना। पण तुम्ही आत्ता तुमकां आमी विज्युअल दाखयता की लोकांक पर्सनल ऑक्सिजन हांगसर जीएमसीन विकत घेवचें पडटा। ऑक्सिजन ना जीएमसी ऑक्सिजन ना म्हणजे आतां आमी वचून विकत हाडचें पडटा। तुमी खंयच्यान हाडटा मागीर तुमी सुपारल्यान हाडचें पडटा कित्याक तांकां रिक्वेस्ट करून हाडचें पडटा। आनी कितले पयशे घेता ते मागीर ती डिपॉझीट म्हणटा 5,000 डिपॉझीट आहा आनी ते सिलिंडर 400 रुपया म्हणटा आनी सिलिंडर दिले उपरांत तांकां पयशे रिटर्न दिता। ओके 400 रुपया एक सिलिंडर पडटा। तुजे असले कितले पेशंट भितर स्वताचे विकते घेता? खूब जाण पडटा। तुमकां कितें म्हणून सांगता दोतोर ऑक्सिजन जाय म्हणटा ऑक्सिजन आतां सद्या म्हणटा ते शॉर्टेज आहा म्हणटा तुमी तुमकां रेग्युलेटर उरता तेंचे कडेन ना म्हणटा। ते कितें करता आतां समज क्रिटिकल पेशंट येयलो जाल्यार तेंचो रेग्युलेटर काडून हेका लायता मागीर तो मातसो नॉर्मल आसता मागीर तो चड येयलो उपरांत तेका हेका लायता। तुवें आतां रातच्यान तूं हांगासर ऑक्सिजनाक लागून लोक मरता ते पयले तुवें ऑक्सिजन पयलें पळय एक तुमी कोवीड ऑक्सिजन नाशिल्लें ऑक्सिजन मेळना। जीएमसीक ऑक्सिजन सप्लाय करून तो पेशंट मेरेन पावोवपाचो सोडून कंपनी डायरेक्ट पेशंटांक ऑक्सिजन सिलिंडर विकपाचो हो प्रकार। मंत्री सरकार सांगता एक चल्ला कारभार राम भरोसे। खूब ऑक्सिजन वालो जेनी हांगासर ऑक्सिजन जीएमसीक सप्लाय करपाक जाय ते ऑक्सिजन पेशंटा पर्यंत पावपाक जाय। जीएमसीक सप्लाय तेजो कमी पावता आनी प्रायवेट तो हांगासर भायल्या भायर पेशंटाक विकता। दुसरी गजाल आयज सीएमान आनी हेल्थ मिनिस्टरान सुपर स्पेशालिटी इन्स्पेक्शन करून सुमार 150 बेडेड 2 वार्ड स्टार्ट करपाचे तांकां ऑक्सिजन फॅसिलिटी आतां सुरवात केल्या। सो ते पेशंट एकदां शिफ्ट जाले की जीएमसी वयलो प्रेशर कमी जातलो। तेजे उपरांत प्रायवेट कंपनी कॉमेंटो वेदांता सिमेंट सारके कंपनी मेळोन सुमार 200 कितले ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिता ते बाकीच्या हॉस्पिटलांनी आनी जीएमसीनूय घालतले। तेजो प्रेशर जो सिलिंडर आनी जो ऑक्सिजन सप्लाय करतात तेजो लोड आतां कमी जातलो। सो हेतूंतल्यान हो जो पर्सनल लोकांक ऑक्सिजन घेवचो पडटा तो एक प्रश्न सुट्टलो अशी आशा बाळगी। आमकां 2 दीस रावन कळटले कितलो प्रश्न सुट्टा तो आमची तेजेर नजर आसतली। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार ओंकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार स्टुडंटा खातीर। प्रधानमंत्री आपले कडेन उलयला ऑक्सिजनाचें ऑडिट करूंक सांगला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता। आदी खंय गळटी जाली आतां जाग्यार घालून जीव साल्वार करतात।
लोकांक वाशीन फुकटच मेळटलें. विरोधकांचे बेठेंच राजकारण. सगळ्या पक्षांक सल्ला मसलतीक आपयिल्ले. गोवा फॉरवर्डवाले सोडून खंय सगळे येताले. बुधवारा जीएमसींत सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक कोविड दुयेंतींक उक्तो केलो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन राती फोन लायल्लो आनी राज्यांतली स्थिती कितें आसा कोविडाची, एकंदर ऑक्सिजनेटेड बेड कितले आहा, टोटल एडमिटेड पेशंट कितले आसा हाजेर सगळ्याचेर चवकशी केली. तांच्यांनी डिटेल्स घेतले. ताची पुराय गोंय राज्यांतले ऑक्सिजनचे ऑडिट करून घे आनी ऑक्सिजनचे ऑडिट करप हे खूब म्हत्वाचें आसा. पूण आतां म्हणजे आतां कशें आसा ते मदल्या टायमार कितले लागताले आनी कितले सप्लाय तितून म्हाका आत्तां वचपाचें ना, तें मागीर पळोवया कितें ते हाफ सप्लाय जाता म्हणजे हाफ सिलिंडर सप्लाय पळय. जाता. हांव तुका परत सांगता, आत्तां म्हाज्या खातीर लोकांचो जीव वाचप हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी आज आमी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आयज दनपारच्यान सुरू करता. एकदा सुपर स्पेशालिटीन जर शिफ्ट केले जाल्यार आमकां ऑक्सिजन जो आसा तो मेन सेंट्रल आमच्या 20,000ची टाकी भरल्या तितूंतल्यान येतलो. सो ऑटोमॅटिकली ते रिड्यूस जातले. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर ऑनबोर्ड, इवन जो आमचो पुराय स्टाफ जीएमसीचो जे सगळे काम करीत आसा. फाटले 3 दीस 24 वरां काम करता सगळे जाण, जेणे करून म्हाका दिसता आयज सांजच्यान ऑलमोस्ट एक पयले 100 पेशंट हेवटेन शिफ्ट करपाक जातले, जेणे करून तेवटेन ज्यो डिफिकल्टीज आसात, बेड मेळना, ऑक्सिजन मेळना, सेंट्रली ऑक्सिजन आसल्या कारणान बऱ्याचशा लोकांचो ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जो हो सॉल्व जातलो. विजय स्वताच्यो मेल चॅक करता ना किंवा ताका टेलिफोन करता ना म्हाका खबर ना. आतां पर्यंत 2 फावटी हांवें ऑल पार्टी व्हर्च्युअल मिटींग आपयली. अपोजिशन लिडरूय आशिल्ले, बाकीचेय सगळे आमदार आशिल्ले, इवन जो सुदीन ढवळीकार, बाब रोहन खंवटो. बट विजय सरदेसायच्या पार्टीचो एकूय आमदार त्या मिटिंगेक प्रेजेंट नाशिल्लो. दोनूय मिटिंगेक नासलो. दोनूय मिटिंगेक प्रेजेंट नाशिल्लो. तेन्ना प्रेजेंट रावनासतर आयज तो अपोजिशन लिडराच्या मिटिंगेक आयला. तांकां कितें तरी म्हाका दिसता आतां सपनां पडपाक लागल्या आसतली. तांकां राजकारण करपाचें आहा. हें राजकारण करूं जाय म्हणून सगळे जाण एकत्र आयल्या. म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत हांणी दोनूय डोस वॅक्सिनाचे घेतले आसतले. ताका मुद्दामून विचारचें तेणी फुकट घेतले काय पयशे दिवन घेतल्यात. सरकार फुकटूच दिवपाक आयज ऑलरेडी डिसिजन घेतला की जर्नलिस्टां खातीर जे आसा पळय न्हू तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाचें ठरयलां आनी तांकां जाता तितके बेगीन आमी वॅक्सिनेशन फार्मसीच्या एसोसिएशना कडेन उलोवन तांकां दिवपाचें आसा. कोविडाच्यो केशी मरणां दिशी वाडटा. भरीक ऑक्सिजन, वखदां, ऑक्सिमीटर, हॉस्पिटलांनी खाटीचो उणाव. सरकार म्हणटा 100% लॉकडावन नाका, तरी पालिका पंचायती स्वता जावन एकार एक मार्केटां, भौशीक सुवाती लॉकडावन करीत सुटल्यात. पेडणे, बार्देस, दिवचल, फोंडे, मुरगांवां, साश्टी, सांग्यार ते काणकोण मेरेन लॉकडावनाचो धडाको. राष्ट्रीय आणि राज्य पावंड्यार फाटल्या लॉकडावनाचो वायट परिणाम पळोवन सरकार हे फावट लॉकडावनाचें उतर सुद्दां काडूंक तयार ना. तितलो पालिका पंचायतींनी लोकल लॉकडावनाक न्ही. एक पंचायत आपूण जावन मार्केट, भौशीक सुवाती लॉकडावन करीत सुटल्या. परिस्थिती हाताभायर वता ती पळोवन पेडण्या सावन काणकोण मेरेन लॉकडावनाक लोकांचोय तल्लो. खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातल्या पंचायती आणि पालिकांनी लॉकडावनाचो निर्णय घेतला. आम्ही साखळे म्युन्सिपालिटीन अशें डिसिजन ठरयलां कितें फाल्यां सकाळी 6 ते दनपारचे 12 पर्यंत फक्त कॉमर्शियल म्हणजे गरजू आसा पळय ती दुकानां चालू दवरतले. लोकांनी आपलो जीव धोक्यान घालचो न्हू, जाय जाल्यार घरा वरसून भायर सरचे. गव्हर्मेंट अजुनूय की सेकंड वेव येवपाची आसा तांकां इंटिमेशन मेळयलें, तरी सुद्दां गव्हर्मेंटान सफिशियंट अरेंजमेंट जो सेकंड वेव जावंक जाय आशिल्लो तो करूंक शकले ना. सरकारान जे लॉकडावन घातला ते लोक सिरियसली घेयनात, तरी आसतना भायर लोक भोंवतात. आमकां सगळेकारांची काळजी आसा आनी तेंची सुरक्षा ही आमची जबाबदारी आसा. जर इमर्जन्सी जाल्यार ते भायर सरूंक शकतात. नाल्यार आमच्या मेंबरांक कॉन्टेक्ट करून आमचे सरपंच मेंबरांक कॉन्टेक्ट रिस्पेक्टीव पंचायत 6 पंचायती आसा जल्द कोण तांकां इन्फॉर्म करून कितें तर गरजे कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार म्हाकाय बी MLA कॉन्टेक्ट करून आमी कितें आमकां गरजेचें आमी तांकां दिवंक शकतात. आमी फाल्यां लॉकडावन अशें 8 दीस ठरयल्ले आसा. लोकांनी पॅनीक जावचें न्हू आनी लोकांनी सकाळी 6 ते 12 जायसर शॉपां उक्ती आसा. लोकांनी बेश्टें घरा भायरूच सरचें न्हू. हांव मागता आमच्या नाशवच्या लोकां लागीं की तुमी आमकां पुरो पाठिंबो दिवचो. येणारे 7 मे ते 14 मे अशे 7 दीस आमी एक लॉकडावन सेल्फ लॉकडावन आमी आमच्या पंचायत ज्युरिडिक्शनाक घेवपाचो थारायल्लो आसा. तेन्ना भायर आमी आमच्या पंचायतीक जे जाग्यार आमकां पॉझिटिव्ह केसीस सापडले आसा आनी पब्लीक जे प्लेसी आशिल्ल्यो त्या प्लेसीर आमी सॅनिटायज केल्ले आसा. इट इज नॉट कंपल्सरीली लॉकडावन वीच वी कॅन डू.
आम्ही फक्त करता व्हॉलेंटरी लॉकडाऊन. फाल्यां जर आता आमच्या भितरल्या लोकांनी जर वचून सांगलें बंद कर, तिसऱ्या मनशान जर दुकान ओपन करून दवरलें, वी कॅनॉट फोर्स हिम टू क्लोज डावन हिज शटर. एज अ बिझनेसमॅन फोरम आम्ही फक्त लोकांक रिक्वेस्ट करपाक शकता की लेट अस ब्रेक द चेन. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात शॉपां बंद दवरून ही साखळी आसा ती आमकां तोडपाक मदत जातली. आणि आमी सोजमता सगळे शॉपकीपर हे आमच्या उल्याक ते आयकतले आणि आमी फॉलो बी करतले म्हणून. कित्याक गांवांत एक आज अशी एक परिस्थिती आयिल्ली आहा. कोवीड पेशंट आयज जायते आमच्या गांवांत आसात. तांकां एक गरज पडल्यार एक बेड मेळना, ना म्हणून ऑक्सिजन मेळना, ना म्हणून तांकां एक होम आयसोलेशन किट अशें जायना. असल्या टायमार पंचायत जायतो गांवचो लोक जो आहा जो पंचायताचेर पळयता कितें तरी आमी पंचायत जावन कितें ताका हेल्प करतले म्हणून. मडकय, कवळे, बांदोडे पंचायत धरून खंय पुराय मतदारसंघात 100% लॉकडाऊन. मडकय मतदारसंघातल्या प्रत्येक संस्थेत NGO, त्यानंतर संस्थानां आसा, महालक्ष्मी संस्थान, नागेश संस्थान, रामनाथ संस्थान, शांतादुर्गा संस्थान, नवदुर्गा संस्थान, ही सगळी जी संस्थानां आसा तांणी सगळ्यांनी तांकां पाठिंबा दिवचो. आनी जे कितें आपल्यो काही गोश्टी आसा त्यो मुखार न व्हरच्यो अशी म्हजी विनंती आसा. त्या खातीर जी SOP डेप्युटी कलेक्टरान लग्ना खातीर किंवा इतर कार्यक्रमा खातीर दिल्या ती तांणी स्ट्रिक्टली फॉलो करची. कांय कडेन लोकांचो, कांय कडेन पालिका आणि पंचायतींचो लॉकडावनाक उलो, जाल्यार कांय कडेन पुलिसांनीच गरजेचे सामानाची सोडून बाकीची दुकानां बंद करूंक लायली. इतले मजगती बुधवारा 71 दुयेंती कोविडान सोंपले, जाल्यार 3496 नव्यो केशी वाडल्यो. कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारांत टेस्टिंगाचो वाडटो ताण मतींत धरून केंद्रान राज्यांक कोविड चाचण्याचो ताण उणो करूंक नवे दिशानिर्देश दिल्यात. भलायकेन धडधाकट प्रवाशांची चाचणी करपाची ना, हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जातना दुयेंतीचे टेस्टीची गरज ना, एकदां पॉझिटिव्ह म्हूण कळिल्ल्याची परत टेस्ट करूंक लावची न्ही, अश्यो नव्यो गायडलायनी घाल्यात. कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारांत एके वाटेन ऑक्सिजन, वखदां आणि हॉस्पिटलांनी खाटींचो उणाव, जाल्यार दुसरे वाटेन टेस्टिंगाचो वाडटो ताण. देशभरांत सरकारी आणि खाजगी धरून 2,500 वयर लॅबां आसात. कोरोनाचे नवे वेरियंट राज्यांनी झपाट्यान पातळूंक लागिल्ल्यान तांची तांक आतां उणी पडटा. हे फाटभुंयेर गरज आशिल्ल्या दुयेंतींची चाचणी जावची आणि टेस्टिंग लॅबावेलो ताण उणो करूंक केंद्रान नवे दिशानिर्देश दिल्यात. नव्या गायडलायनी प्रमाण भलायकेन धडधाकट अंतरराज्य प्रवाशांची RT-PCR चाचणी करपाची ना, हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जातना दुयेंतीचे टेस्टिंगाची गरज ना, एंटीजन वा RT-PCR टेस्टींत एकदां पॉझिटिव्ह म्हणून केल्ल्याची परत टेस्ट करूंक लावची न्ही, कोविडाची लक्षणां आशिल्ल्यांनी अनावश्यक प्रवास टाळचो, ना जाल्यार संसर्ग पातळतलो. लक्षणां नाशिल्ले कोविड दुयेंतींक प्रवास करपाक चुकना जाल्यार तांणी SOP खरपणान पाळचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मुख्यमंत्री म्हणटा 100% लॉकडाऊन करनाकात आणि राजधानीत पोलिसांची मार्केटांतल्या बाजारकारांचेर धडक ॲक्शन. महापालिकेन पुलीस घालून मार्केट कॉम्प्लेक्साक कुलूप मारलें. महापौर म्हणटा अशा वेळार ढिलाय दिवन चलना, लोक आनी बाजारकारय SOP पाळिनात. बाजारकार म्हणटा कांयच सांगिनासतना ॲक्शन घेतल्या. हाडिल्ल्या म्हालाचें कितें? आयज पणजे मार्केट एसेन्शियल कम्युनिटी खातीर बंद केल्लेलें आसा. पयलीं म्हणजे तांकां सकाळ फुडें अलाव केलें मार्केटान. मार्केट कॉम्प्लेक्सान ते सगळे भाजयेकार, सगळे आमेकार येवन मार्केट कॉम्प्लेक्सान बशिल्ले. पण जेन्ना कलेक्टर आयलो, CCP आयले, CCPन तांकां सांगलें 10 सुमार की तुमी मार्केट बंद करा, तुमी तुमचो हाडिल्लो सामान घरा व्हरा म्हणून. सो सद्या भाजीकारांक आमी जेन्ना उलयले तांकां आदले दीस तांकां कांयच इंटिमेशन दिवंक नाशिल्लें. अचानकपणे CCPन सांगलें की मार्केट बंद म्हणून. तुम्ही बाकीचे बंद करा. ते वॅफल्स आणि ते सगळें उगडें आशिल्लें, स्पोर्ट्स हे ते बी सगळे बाकीचे उगडे आशिल्ले, ते बंद करा तुम्ही. पूण ह्यांनी जर जे सकाळीं सामान घेतात तुम्ही नाल्या एटलिस्ट एक दीस पयलीं सांगपाचें की बाबा तुमी घेवं नाका म्हणून, आमी मार्केट बंद करतले. आमी हांगा तरी दवरून वयता ते तरी सांगा, दवरून वयता आमी वरोमध्ये हाडपाक आमकां
काल तुमकां काय सांगूंकूच ना ते 7 चालू केले ना, आम्ही 7 चालू केले तर आमकां ते एक दिन पहिले सांगितलं तर आम्ही व्यापार हाडिना आसतना तर इतले त्रास कोणाक जाय पडटा. Okay, there were garment shops that are open, there are non-essentials that are open, and people are suffering on a daily basis. Okay, people are dying, but nobody seems to care. So now what we've instructed the PI is now to close that Inox road off and to keep all of the vendors on the road. See, they also are poor people. They have to earn a living. Right. So we are not here to punish them in any way. But these basics have to be maintained. So now the state as a whole is suffering. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. पन्नास टक्क्यावर आरक्षण बेकायदेशीरच. महाराष्ट्रातले मराठा आरक्षण रद्द. सुप्रीम कोर्टान मराठा आरक्षण रद्द केले. 1992 सुप्रीम कोर्टाचे संविधानिक पीठाचो इंदिरा सावनी निवाडो आणि अनुच्छेद 14 आणि 15च्या तरतुदी प्रमाण आरक्षण 50 टक्क्यावर वचूंक शकना म्हूण कोर्टान मराठा आरक्षण रद्द केले. इंदिरा सावनी निवाड्याचो रिव्ह्यू रिजेक्ट केलो. महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाक मोठो धपको. सुप्रीम कोर्टान मराठा आरक्षण बुधवारा एका निवाड्यावरवी रद्द केले. महाराष्ट्रांत वर्ष 2018 सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयां खातीर आशिल्ल्या कायद्यांत दुरुस्ती करून सरकारान मराठा आरक्षण लागू केल्ले. ताका सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें. इंदिरा सावनी आड केंद्र सरकाराचे 1992तले केशीत निवाडो दिताना सुप्रीम कोर्टान एकूण आरक्षणाक 50% मर्यादा स्पष्ट केल्ली. सरकार आरक्षणाची 50% मर्यादा हुंपूंक शकना. मराठा आरक्षणान ह्या निवाड्याचो भंग जाला. तशेंच संविधानाच्यो 14 आणि 15 अनुच्छेदाच्यो तरतुदी मोडल्यात अशें सुप्रीम कोर्टान बुधवारा मराठा आरक्षण रद्द करताना स्पष्ट केलें. 1992तल्या इंदिरा सावनी निवाड्याचो मोठ्या संविधानीक खंडपीठावरवी फेरविचार जावचो ही याचनाय खंडपीठान न्हयकारल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राणेची स्कॅमा सुप्रीम कोर्टा मेरेन पावयली म्हूण खंय तो काणकोणच्या डायलिसीस युनिटा फाटल्यान लागला. दोतोर व्यंकटेशाचो सणसणीत आरोप. केंद्रान 2 लाखांक व्हेंटिलेटर घेतिल्ले. विश्वजिताचो खंय 20 व्हेंटिलेटर 8.5 लाखांक घेवन भ्रष्टाचार. दोतोर गेलो सुप्रीम कोर्टात. आरोग्य मंत्री म्हणटा व्हेंटिलेटर घेतल्यात ते बेस्ट. तो असल्या लोकांक खंय लागीं धरिना. His intention is now once he checks me out from Goa, then I will not pursue the application in the Supreme Court. The interlocutory application become infructuous. The CBI cannot catch him. The CBI cannot catch him for the money he swindled out of the Prime Minister's care fund. 55 crore rupees was allotted to the Corona patient management, which he swindled. He swindled all the money. Not a penny is available for the Corona patient today. भलायकी मंत्री विश्वजित राणे म्हणटा व्हेंटिलेटर घेतल्या ते बेस्ट. तो खंय असल्या मनशांक लागीं धरिना. Question, I don't want to even take his name, who made that video and made it viral. I would like to only assure everybody that all the ventilators purchased by us are being vetted. It was bought that time through the collectors and other people, and it is the best one which was available at that point of time. What allegations are being made because that person was thrown out from the old auspicious through Supreme Court order because he became like a permanent tenant of the government. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सांग्यार बेंडवाडा पुलावेल्यान कांय लोक बुरशें राजकारण करतात म्हूण आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय विरोधकांचेर चाळवलो. पुलाचें काम सीएम आडायता, सुभाष आडायता म्हूण व्हिडिओ काडून खंय आरोपाचें राजकारण चल्लां. पालिकेक 1 उमेदवार घालून जिखयलो म्हणटा जाल्यार ताणें खंय 6 उमेदवार घालून 6चे 6 जिखयले. गेले ते कित्येक दीस आमी पळयतात सांग्यार बेंडवाडा पुलाच्या निमित्तान एक घाणेरडें राजकारण सुरू जाल्लें आसा आनी एक ब्लेम गेम आसा. खंय तरी पुलाचें काम सुरवात जाले नंतर खंय तरी कोणाक तरी अटॅक करपाचो, कोणाचेर तरी चिकलफेक करपाची आनी तांकां बेइज्जत करपाचें हें काम निर्लज्जपणान सुरू आसा. वास्तवीक ह्या पुलाचें सांगतलो जर जायत
2012 हांव जेन्ना पयले फावट आमदार जालो आनी पयल्याच सेशना भितर असेंब्ली सेशना भितर हांवें पुलाचो मुद्दो मांडलो आनी बजेटानूय घालून घेतले आनी हो पुलाचें काम सुरू जालें. हांवें फक्त एकच सीट दवरिल्लो आनी एक निवडून हाडलो 100%. मागीर जिखलो तो तुमचो. हांवूय तशें म्हणपाक शकतालो न्ही. हांवें सच बसयल्ले आनी सय आयले 100% विजय आयलो. हे सगळें जावपाक जाय आशिल्लें डिक्लेरेशन पयलीं की आपण एकच बसयल्लो आसा आनी एकच निवडून आयिल्लो आसा. आतां जिखलो तो म्हगेलो आनी पडल्या तितके ते सगळ्याकच म्हजे हाडपाची कॅपेसिटी आसा अशें जे अभिमानान कोणी फटाशे मारतात ते फक्त फोगटी आसात. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.